एका महिन्याच्या लायटीचे बिल माफ करचे, रायबंदरा लायटीच्या खात्याची मोबाईल व्हॅन दवरची, अंडरग्राउंड केबलिंग करचे, लायटीच्या आपालिपाक कायमचो उपाय काडचो, नाजाल्यार 18 जूनाक क्रांती दिसा रस्तो आडायतले म्हूण रायबंदरकारांची चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक शिटकावणी। फाटली 15 जाली लायटीचे कटकटिंग, रायबंदरचो लोक विटला। If something drastic is not done to rectify the situation, the people of Ribandar will be compelled to have a Rasta Roko on 18th of June, which is Goa Revolution Day. We have demanded that the people of Ribandar not be billed for this month because of the poor quality of power supply that we have suffered over the months. So our demand number 1 has been that Ribandar and the residents of Ribandar not be billed for this month for electric supply. Ensure that a mobile van of the electricity department is stationed 24 hours at Ribandar, accompanied by a junior engineer. And we have requested him that the premises for the electricity department has to be a proper premises in Ribandar. We have also requested the chief engineer that an immediate audit and assessment be done of all the electric poles in Ribandar. चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर एन रेड्डी सांगता ते प्रमाण ताकाय कामा जाग्यार घालपाक काय अडचणी आसात। Around 200 staff shortage is there with me. Around 64 JE shortage is there. So we have already done our changing everything approved by the government. It is as per my experience, lot of other agency developments are going on, and our lines are passing along the roads only. If any agency does any mistake or fault, it is accidental, I understand. At least if they inform us, we can directly go to the site, start doing the work. Otherwise, they just put the mud and go. We have to survey entire land from here to Raibad. Where is the fault? So at least in these 2 months, some 6 complaints we are having. And even we have lot police complaint on that. Not that we have kept. We have lot police complaint. Against whom? Police complaint against whom? प्रुडंटा खातीर चेतन कवस। आता पळोवया मडगांवच्यो काय खबरो। बेतालभाती पंचायतीन दर्यावेळेर सांजे 7 उपरांत एंट्री ना म्हूण बोर्ड मारल्यात। हालींच ते वाठारांत सामुहीक बलात्कार आनी लुटीचो प्रकार जाल्लो। त्या उपरांत रातया बेतालभाती दर्यावेळेर ट्युरिस्टांक भोवंक दिवचे न्ही म्हूण लोकांनी इशू केल्लो। आमचे थोडे बीच आहात त्यो आयसोलेटेड बीचीस आहा। 7:30 जाले म्हणटच थिंगा कोणूच आसना। देखून आमी एक वॉर्निंग कॉशियस करपाक विजिटर्सांक आनी चड करून तरणाट्यांक हे आमी बोर्ड घातल्यात लोकांच्या डिमांडा प्रमाणे। तशेंच ट्रॅफिक सेलाच्या डायरेक्टिव्सा प्रमाणे आमी फाटल्यान आनीक एक बोर्ड पडयता। ड्रिंकींग ऑन द बीच और ड्रायव्हिंग ऑन द बीच इज नॉट अलाउड विदाउट द परमिशन ऑफ द कन्सर्न ऑथॉरिटीज। आमी राजकी तडजोड केल्या ती फक्त गोंयकारांच्या बऱ्याक म्हूण टीसीपी मंत्री विजय सरदेसाय उलयला। मडगांवा होलसेल नुस्त्या मार्केटाची बुन्याद घालूंक गेल्ले कडेन विजय ही गजाल उलयलो। जेन्ना सरकार घडयलो तेन्ना हांवें एक स्टेटमेंट केलो की आमी कॉम्प्रोमायज केलो म्हणून जाचे खातीर म्हाका बोटां दाखयतात साश्टीन सगळे। तो कॉम्प्रोमायज आमी केलोच म्हणून, पूण हो कॉम्प्रोमायज एक पॉझिटिव्ह कॉम्प्रोमायज न्हू। हो पॉझिटिव्ह पॉलिटिकल कॉम्प्रोमायज लोकांक फायदो करपाक आनी डेव्हलपमेंट हाडपाक आमी केल्लो आसा। आनी ताजे खातीर आमी क्लियर टार्गेट सेट केले की हे प्रकल्प आमी करूंक सोदतात जे केन्नाच जावंक जाय आशिल्ले। 15 वर्सां लोक घाण खातात हांगा, नुस्तें लोक सगळे गोंयकार घेवन वतात पूण गोंयकारांक माडेलाचें पडूंक ना। ते घेतात ते गेले आनी सुरवात जाता ट्रेड कितल्यांक 3:30 वरांचेर सकाळी। सो तेन्ना स्थानीक नागरीक न्हिदिल्लो आसता, सकाळी फुडें उठ्ठा तेन्ना ताणें फक्त घाण घेवप। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर परत येता। तो आयलो काय मडगांव फातोर्डा बस टर्मिनस जाग्यार घालतले म्हूण विजय सरदेसाय उलयला। विजयाच्या हातान मडगांवा ट्रॅफिक सिग्नल सुरू जाली। डेव्हलपमेंटाक आमी ग्रीन लायट दाखयलेली आहा। फास्ट फॉरवर्ड डेव्हलपमेंट, प्लॅन्ड डेव्हलपमेंट आमचे साश्टीचो जातलो। खूब वर्सां ताचेर निग्लेक्ट जाल्लो आहा। ह्यो सगळ्यो वस्तू आमी करपाक हे सरकारान आयल्या। सरकार काम करूंक लागला, लोकांचो आशिर्वाद आमकां आहा आनीक परां मनोहर पर्रीकर हांगा येता आनी ताज्या हातान आमी रोखडोच फातोर्डा मडगांव बस टर्मिनल म्हणटा एक स्पेशल पर्पज व्हेहिकल करून
GSIDC, जी सुडा, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, PDA सगळे एक जावन एक स्पेशल पर्पज व्हेकल करतले. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस आनी भीमा पाटील. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.